हालीच दिवाळी झाली आणि दिवाळी झाली की आमच्या गोंयांतल्यो आबावरपी संस्था लोकां खातीर आकाश दिवे स्पर्धा दवरतात। हालींच मळ्यांतल्या एका आबावरपी संस्थेन गोंयांतल्या सगळ्यांक आकाश दिवे स्पर्धा दवरलेली। आम्ही एक फोन लायतोय आणि आमचो आकाश दिवो जालो असं म्हणतोय, पण या सगळ्या लोकांनी दिवाळीचो एक वेगळो आनंद लुटलो आणि आकाश दिवे केले ते सामके बघीत बसा सारखे। वाह, काय सुंदर आकाश दिवे रे। पणजे मळ्यांतला मारुती संस्थान फाटली कितकीशीच वर्सां जालीं सामुहीक तुळशीचं लगीन करता। त्या निमतान वाठारांतल्या सगळ्या लोकांक तुळशीच्या लग्नाची काणी कळची, तसाच तुळशीचा पावित्र्य काय आसला तर कळचा म्हणून ही परंपरा त्यांच्यानी सुरू केल्या। त्या निमतान आकाश दिव्यांची स्पर्धा दवरतात। खरांच हे आकाश दिवे बगले की दोळे दिपकावल्या बघा रावानुंदा। तुळशीच्या लग्नाबद्दल सूरज कंदेन सांगला तो असा। जी जालंधर आणि वृंदा, जी जालंधर म्हणून राक्षस आशिल्लो आणि वृंदा ताची पत्नी, पण ती राक्षसाची पत्नी आसून सुद्दां तिचे जे पतिव्रता धर्म आशिल्लो आणि पावित्र्य इतले स्ट्रॉंग आशिल्ले की तो जालंधर राक्षस सामको अजिंक्य असो जाल्लो आणि इवन इंद्र देवाचेर सुद्दां ताणें विजय मेळयलो। आणि म्हणून सगळे देव श्री विष्णू कडेन गेले आणि प्रार्थना केली आणि श्री विष्णून जालंधराचो वेशान ह्या वृंदा जी राक्षसाची पत्नी आशिल्ली तिच्या कडेन गेलो ताच्या रुपान, जालंधराच्या रुपान, आणि तिणें आपलो तो घोव समजून ताका स्पर्श केलो आणि तिचें पावित्र्य नश्ट जालें आणि युद्धान जालंधर मारलो गेलो। ते वृंदा हिका कळटा तिणें श्री विष्णूक श्राप दिलो की तुजें हृदय सामकें शासनातलें म्हणून तूं शासान जावचो म्हणून, आणि म्हणूनच श्री विष्णून तो शालिग्राम हें रूप घेतलें आणि तेन्नाच ताणें म्हटलें की तूं जेन्ना वृंदा तूं जेन्ना तुजें हें देह शरीर सोडटली तेन्ना गंडकी नदी म्हणून प्रसिद्ध जातली आणि नदीच्या रुपान तूं आपल्या शेजाऱ्याक व्हांवतली आणि तुळशीच्या रुपान आपल्या शेजाऱ्याक तूं रावतली आणि तुळशीचें आनी आपलें अशें लग्न वर्सानुवर्स पिढीन पिढी आणि युगान युग अशे लोक बांदतले आणि हे जे कोण व्रत करता ताजें सुंदर अशें फळ सगळ्यांक प्राप्त जातलें। आमच्या चलचित्र खबराकारान तुळशीच्या लग्नाच्यो चिरमुल्यो सगळ्यांक वाटल्यो। म्हापशेच्या सातेरी देवीची हालींच पालखी उत्सव जालो आणि या पालखी उत्सवा निमतान सातेरी देवस्थान सगळ्या लोकां खातीर वेगवेगळ्यो स्पर्धा दवरता आणि ह्या स्पर्धेक जो प्रतिसाद मेळटा तो खरांच बगपा सारको। संबंध गोंयभराचे लोक ह्या स्पर्धेत वांटो घेतलो। खोल्ले म्हापशाच्या श्री सातेरी देवीची हालींच वर्सावळीची पालखी जाली। पालखी उत्सवा निमतान खोल्ले वाठारांतले सगळे भक्त मोठे उमेदीन येयले। हे पालखी निमतान वाठारांतल्या सगळ्या भक्तां खातीर आनी हेर लोकां खातीर वेगवेगळ्यो स्पर्धा दवरपाची परंपरा तेंच्यांनी पयलीं पासून सुरू केल्या। आकाश दिवो स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा आनी पालखी स्पर्धा दवरलेली।
आमच्या म्हापशाच्या श्यामसुंदर फट्टेन श्री सातेरी देवीच्या पालखीचा दर्शन घेऊन आकाश दिवो पेटयलो. भुरग्यांच्या आंगातले कलेक जर वाव मेळोंक जाल्यार बालनाट्य शिबिरांची गरज आसा. आणि ही शिबिरां म्हापशा हालींच एका संघटनेन घेतला आणि ह्या शिबिरांत 50 भुरग्यांनी लाव घेतलो. खरांच ह्या शिबिरासून भुरग्यांच्या आंगातल्या कलेक भोंवूर येयलो. तसाच लोकविश्वास प्रतिष्ठानाच्या भुरग्यांनी वीरभद्र केलो. तो वीरभद्र बघताना खरांच दोळे दिपकावन जातात. म्हापशाच्या सार्वजनिक गणेशोत्सव विश्वस्त मंडळ तसाच वैश्य मंडळ म्हापशाच्या जोड पालवान हालींच म्हापशाच्या वाठारांतल्या भुरग्यांच्या आंगातल्या कलेक वाव मेळचो तसाच त्यांच्या आंगातल्या कलेक माची मेळची म्हणून एक नाट्य शिबीर दवरलेला. ह्या शिबिराक फोंड्याच्या हंस थिएटर संस्थेचे विजयकुमार नायकान भुरग्यांक बरा मार्गदर्शन केलां. विजयकुमार नायक फाटली कितकीशींच वर्सां जालीं नाट्य शिबिरांतल्यान भुरग्यांच्या कलेक उर्बा दिता, तांकां फुडें काडटा, त्यांच्या आंगातले कलेचो विकास करता. त्यांच्यानी भुरग्यांक कशे तयार केलेत ते बघा. शिबीर जाल्यार उपरांत भुरग्यांनी बरी नाटकुली सादर केली. ही भुरग्यांची कला बघपाक त्यांचे पालक आनी ह्यार उमेदीन येयलाले. तुषार टोपलेन शिबिराबद्दल सांगला असा. यावेळी या शिबिरामध्ये मुलं सहभागी होतात आणि एका प्रकारे या मुलांना एक व्यासपीठ मिळतं. या व्यासपीठ रंगमंचाचं एक धाडस निर्माण होतं की आपण रंगमंचावर काय करू शकतो, म्हणजे कशा प्रकारे आपण आपली नाट्य सेवा आपण करू शकतो ह्याचे प्राथमिक धडे या शिबिरातून मिळतात. लोकविश्वास प्रतिष्ठानाने असाच आपले भुरगे फुडें येवचे म्हणून बरेच उपक्रम हातीन घेतलेत. हालींच्या त्यांच्या शाळेच्या भुरग्यांनी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम केल्लो. तितून एका भुरग्यान वीरभद्र केल्लो तो बघा. तो सामको त्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी मेळान नाचयलो. म्हापशासून आमच्या श्यामसुंदर फट्टेन आणि विवेक प्रभून नाट्य शिबीर आणि वीरभद्र कसो नाचयलो बघात. दर शुक्रारा बघित रावात प्रुडंट मिडियाचो मान आनी मानावल्यो सांस्कृतिक कार्यावळी कश्यो जाल्यो हें सांग आमकां इसरां आकात. त्या खातीर gopinath@prudentmedia.in तुमची मतां कळयात. आता परत मेळया फुकल्या शुक्रारा
तो मरेन तुमकां सगळ्यांक गोपीनाथ वीरभद्राचो नमस्कार.